गोयभर आमचे जो कॅम्पेन चालू आहा बीजेपीचे बुराक आयज आमची पेडण्याची टीम कोरगांव येयल्ली आसा आनी मुद्दम पळयात रोडाची हालत हे पेडणेकर कशे त्रास काडटा ते तुमी पळयात। हे गाडयेचे शॉक्स, लोकांची कमर, हे मेंटेनन्स, जे पयशे आहा हे जे आमचे लोक आपले बोल्सांतले पयशे जे गाडयांचेर मोडटले हे कित्या खातीर? आमचो हो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा जो सरकार, जो हांगासरलो आमचो जो आमदार आसा प्रवीण आलेकर, ताका एक प्रश्न विचारूंक सोदता की बाबा हो रोड तूं पळय आनी तुवें ह्या रोडार कितें केलाय? हो जो पर्टिक्युलर स्ट्रेच आहा तो जो आयज हे जे पोर्टल तुका दिसता हांगा स्पेशली पेवर घालपाक जाय आसलेले हाय डेन्सिटी पेवर जे येता ते पेवर जावन तुवें घालून आयज तुवें हे रोड कंप्लीट पेडणेकरांक बरो करून दिवंक जाय आसलेलो, पण हे जावंक ना तुज्या कडेन काम। हो टॅक्स पेयराचो जो पयसो आसा जे पेडणेकार जे टॅक्स फारीक करतात, जे सामान्य जनता जे टॅक्स फारीक करता ते पयशाचे जे तुमचे प्री मान्सून टेंडर काढले पावसा पयलीं जे प्री मान्सून टेंडर कोट्यांनी रुपयाचो जो टेंडर जो काढलो ते जे काम हांगा जाल्ले आसा ते कितक्या कोटीचे काम तुज्या सब डिव्हिजन जे पेडण्यान आसा कितक्या कोटीचे काम जे तुम्ही केला ते लोकांक तुम्ही सांगचे। हांव हे पेडण्याच्या आमदाराक सांगूंक सोदता कितक्या कोटीचे काम पेडण्यान पावसा पयलीं हे पोर्ट होलाचे रिपेर जाला ते पेडणेकारांक आनी स्पेशली कोरगांवच्या लोकांक सांगचे। तुज्या बिजी शेड्युलान तूं टायम काड आनी मातसो हांगा येवन पळय हे लोकांची हालत पळय। तूं हे केन्ना करतलो? आतां पावस सोंपपाक पावलो, हे जे पळय तूं काम आज तूं जा म्हणटाय, तूं सांगताय जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम जाला तेज्या खातीर जे खड्डे पडटा हांव तुका सांगूंक सोदता हो अंडरग्राउंड केबल जे काम आसा ते 5,000 कोटीचें काम जावन आसा आनी त्या टेंडरान जे स्पेशल तेंचो हे आसता कॉन्ट्रॅक्टरांचो की तेणी जे ट्रेंच मारून तेणी ट्रेंच जो आहा तो परत तेणी भरून दिवपाक जाय। त्या कॉन्ट्रॅक्टरान जे ट्रेंच भरलो काय सारको आनी भरून जर पोर्टल्स कित्याक येयले आनी जे प्री मान्सून टेंडरान जे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्लें आसा तेजे ते खड्डे जे परत येयला तेणी परत त्याच पयशान कित्याक करूंक ना ते तुवें खबर काडपाची गरज आसा। कित्याक हो जो आमचो आहा जो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा आनी हांव कोरगांवचे जनतेक सांगूंक सोदता हो तुमचो पयसो, तुमी सकाळी उठोवन रातचे न्हिदासर तुमी टॅक्स फारीक करता। एक सकाळी कॉलगेट सुद्धा एक 10 रुपयाचो 20 रुपयाचो कॉलगेट सुद्धा घेत 2 रुपया टॅक्साक वयता, एक बिस्किटचो पुडो सुद्धा घेत 10 रुपयाचो 2 रुपया टॅक्साक वयता। हो जीएसटी कलेक्शन जे आहा हे जीएसटी कलेक्शन आमदाराक जे सोय मेळटा तेका गाडी मेळटा, तेका ऑफिस मेळटा, तेका जे 30 लाखाची लोन सुद्धा तेका इंट्रस्ट फ्री मेळटा। हे जे सवलती तो पेडण्याच्या वोटान जो निवडून येयला ते जो घेता तो तेंचें काम कितें? तेचें काम अशें आसा की लोकांची सेवा तो करता काय? आयज 3.5 वर्सां जाली, फक्त 1.5 वर्सां उरला, कोणाक रावला रोड करपाक? ते हांव कोरगांवच्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुमचो हक्क आहा, तुमी तुमच्या आमदाराक विचारात। आयज आमच्या बरोबर आसा एक आमचे सुवर्णा, आमचे आनी एक लिडर, ते 2 उतरां उलयतली। नमस्कार, हांव सुवर्णा हरमलकर, माझ्या कॉन्स्टिट्युशनाक मेन म्हटल्यार कशें आमी हेजे रस्ते आतां पळयता, इतली आमची मोहीम चल्ल्या बीजेपीचे बुराक। हे बीजेपीचे बुराक लोकांक दिसना काय? हांगासरले जे गांवचे लोक आसात, मेन म्हटल्यार पंचायत मेंबर आसा, पंचायतीचे सरपंच आसा, तेंच्यांनी हे पळोवपाचें की आपल्या गांवच्या लोकांक बऱ्यो सोयी ते दिवंक शकता काय ना ते। रस्ते सुद्धा ते दिना। आमी हाऊस टॅक्स भरतात, म्हाका दिसता कोरगांवचो लोक भरता काय ना तो तेंच्यांनी खबर काडची की आमी प्रत्येक पंचायतीक हाऊस टॅक्स भरतात। तितून त्या टॅक्सांनी आमी नॉर्मली टॅक्स इन्कम टॅक्स भरता, जीएसटी भरता, शॉप आसा ते सगळी टॅक्सां भरून सुद्धा सादारण सोय सुद्धा आमकां दिवंक शकना। सगळ्यान व्हडली लज आमकां दिसता की आमचो तो हक्क जावन सुद्धा आमकां गावना। पंच मेंबर जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार घराघरांनी वोट मागूंक भोंवतात पळय, ते सरपंच जेन्ना निवडून येतात ते एक मेन मनीस तो गांवचो तेजे नदरे सकयल हो रस्तो वचोंक ना काय? तो पास सांगना ह्या रस्त्यासून? पंच मेंबर रस्त्यावरसून वचना काय? फ्लाय करता हांगासर की फ्लायओव्हर बी आसा, रस्ते दिसना, ही सर्व्हिस रोड हो मेन रोडाची ही हालत आसा आनी कोरगांवचे लोक उगी आसा। विचारात नाही पंचांक, विचारा सरपंचांक बाबा हे कितें? असल्यो सोयो तुम्ही आमकां दिवन
खुर्च्यो गरम करता पंचायतीच्यो, तुमकां पंचायतीच्यो खुर्च्यो गरम करून निवडून दिला ना न्ही. ह्यो बेसिक नीड्स ह्यो तेंच्यांनी सामान्य जनतेचो आवाज जावन पंचांनी सरपंचांनी आमदाराकडे वचोंक जाय आसलें आनी विचारूंक जाय बाबा आमच्या गांवची ही परिस्थिती आमकां कित्याक, आमचें कितें चुकता. आमी टॅक्स भरता न्हय, टॅक्स पेयर सगळे टॅक्स भरतात. सो तो रोड बेसिकली जो आमची गरज आसा, बाकीच्यो सुविधा ज्यो आमकां गरजेच्यो आसा ते आमचे पर्यंत कित्याक पावनात. कितें कारण आहा त्यो सुविधा आमच्या न पावपाक. हो रस्तो असो आतां जेची माती घातली आमी आतां पयली कालूय हांगासून पास जाला. हांवें पयली माती आसा, इट्स डेंजरस न्ही, ती स्लिपरी आतां हेजेर उदक गेला कितली स्लीप जाता पळय ती. गाडयो कितल्यो पिड्ड्यार जाता. म्हाजे मागण्या सगळ्या कोरगांवच्या लोकांक एकदां पंचायतीन चला, ग्रामपंचायत जाता, आवाज उठयात, स्वता खातीर लढपाची ताकद एकठांय करात. आता हो वेळ येयला. ते म्हाजे काम न्हू, ते म्हाजो प्रॉब्लेम न्हू तो असो न्हू. गांव म्हटलं की सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. हल्ला करा, उलयत ग्रामपंचायत, आपय स्पेशल ग्रामपंचायत मागात, मागणी करात की रोड कित्याक जावना. प्री मॉन्सून जेन्ना प्रोजेक्ट जाता की प्री मॉन्सूना पयलीं पावसा पयलीं तयारी जावंक जाय आसली, कित्याक जावना. पंच खंय आशिल्ले, फक्त कितें तरी गावोंक जाय म्हणून पंचान खुर्चेर बसोवंक ना. थंयसर पंचाची रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरपंचाची रिस्पॉन्सिबिलिटी, गांवाचे रस्ते, लायट, उदक ना जाल्यार वचून तेंच्यांनी आमदारा कडसून ते करून घेवपाचे. आमी अपक्ष म्हणून रस्त्यार उतरल्या उपरांत फक्त टेम्पररी तेंच्यांनी सोल्युशन घातला की माती घातल्यात. माती घालून पुरयता हे सोल्युशन जावंच शकना. आमकां परमनंट रस्ते जायत आनी बऱ्या क्वॉलिटीचे जायत. म्हणून सांगता कोरगांवच्या प्रत्येक जनतेक जेका म्हाजो आवाज पावता पळय ताका सांगता, उठा, उभे राहा, पंचायतीचेर वचा, तांकां विचारा. पंच सरपंचान सांगा आमदाराक हांगा हाडात, उबो करात आनी विचारात की रस्ते अशे कित्याक. ही सोय आमकां नाका आनी आमी हे डिजर्व करिना. आमकां बेस्ट बऱ्यांतले बरे रस्ते जाय. तुमी सुख सुविधा घेवन आमदारकी बजयता पळय खुर्च्यांचे बरे, तशेंच आमकां सादारण मनशाक ही सादारणशी सोय जाय म्हणजे जाय आनी बऱ्यांतले बरे रस्ते जाय आमकां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.